नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. कोलकाता उच्च न्यायालयान कोलकाता आर्चीकर हॉस्पिटलात चालल्या तोडफोडीचेर खर टिका केल्या. हे पुरायपणान राज्य मशिनरीची अपयश आसा अशें उच्च न्यायालयान म्हळां. ते हॉस्पिटल बंद करून दुयेंतींक दुसऱ्या हॉस्पिटलात दाखल करचे असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. आपली बाजू मांडटना राज्य सरकारान म्हळें की घडणुके वेळार थंयसर पुलीस तैनात आशिल्ले. अशें आसतनाय ते आपल्या लोकांक कशें वाटावपाक शकले नात ही सामकी वायट गजाल आसा आनी ह्या परिस्थितीत दोतोर भियेनासतना कशें काम करपाक शकतले असो प्रश्न न्यायालयान राज्य सरकाराक केला. ह्या वेळार आर्चीकर हॉस्पिटलाचे निदर्शनाक बशिल्ल्या दोतोरांनी आपली मागणी उक्तायली. That we always want that just the thing that we saw the day 2 days before ki jo the 1,000+ mob came and attacked us. I think because of that reason and despite the fact that there were so many police people present on the campus, they did not protect us. They did not protect us at all. They did not bother us to at all save us from the mob at anything. Rather, we heard from our nurses that they had gone to the 5th floor and they had hidden behind them and then hidden in the bathrooms, and they had said that God save you, and that was their entire reaction. And that is the reason why at this point we do not believe in anyone other than a central force. We had asked the same thing to Honorable Governor who had come yesterday, and he had assured us that he will be doing everything that is there in his power. But then assurance, we have been getting a lot of assurance for a long time right now from all politicians, all political figures and everyone. But then at this point we need definitive action, and that they are ready to help us, and if they are ready to help us, then we will also be helping them out by serving the poor, by serving the people, serving the sick and in need, because we are humans first and then we are doctors. कोलकातातल्या आर्चीकर इस्पितळात पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी बायल डॉक्टराचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार आनी हत्येचो निशेध करपाक गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी इस्पितळांतले विद्यार्थी आनी दोतोरांनी धरणे प्रदर्शन केले. पिडीतेक बेगिनात बेगीन न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. इतले मजगती गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी इस्पितळांतल्या विद्यार्थी आनी दोतोरांनी फाल्यां बंद जाहीर केला. हे घडणुकेचो निशेध म्हणून फाल्यां जीएमसीत ओपीडी बंद आसतली. आयज गोंय दांत चिकित्सा महाविद्यालयातले विद्यार्थी आनी दोतोरांनी जीएमसी सामकार निदर्शनां करून कोलकातात प्रशिक्षणार्थी दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो निशेध केलो आनी दोशींचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. This protest is basically to support the national event, and we are requesting for speedy justice, and people, central government look into the issue for speedy justice, and we are also hoping to get some law, some central law, so that there is some uniform protection act for all over India doctors. We stand with the nation, we stand with all the doctors who support this noble cause to provide speedy justice to the victim, and so the culprits are reprimanded, they are held responsible, and for the implementation of the Central Protection Act of the Central Ministry to all the government medical hospitals all over India. Strike is not to harm public. It is so that we raise a voice so that the victim gets a fast justice. कितें लास्ट वीकभर जालें ताका जस्टीस मेळ्ळो ना, सो तेज्या खातीर हे जस्टीस मेळपा खातीर दीस इज एंटायर प्रोटेस्ट इज गोईंग. सगळ्या नागरिकांक प्रतिसाद दिवचे खातीर तशेंच पारदर्शक प्रशासना खातीर आनी जनतेची कारांणी वेळार सुटावी करचे खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सीएम हेल्पलायन सुरू केली. ह्या वेळार प्रधान वित्त सचिव डॉ. व्ही. चंदावेलू आणि भौशीक कारांणी सचिव सरप्रीत सिंग गील हाजीर आशिल्ले. सरकारी सेवा वा खंयच्याय सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन समस्या असल्यार 9319828581 ह्या क्रमांकाचेर फोन करूं येता. सोमार ते शुक्रार मजगती सकाळी 9:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन ह्या क्रमांकाचेर फोन करूं येता. हे सुविधेक लागून जनतेक कॉल करून समस्या सांगल्या उपरांत 72 वरां भितर प्रतिसाद मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सीएम हेल्पलायन सुरू केल्या उपरांत उलयतना सांगलें. आनी हाजो नंबर आसतलो 9319828581 9319828519 ह्या नंबराचेर
9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आणि एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट, एक गोवा पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ द सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चाइल्ड, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस अँड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. इन 72 आवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 आवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले. स्वतंत्रता दिसा निमतान काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचेर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. 19 डिसेंबर 2024 आदी पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण करतले अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, थळावे आमदार प्रवीण आंलेकर, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, गोंय दमन दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक तशेंच हेर मनीस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वडेकर ह्या सुटके झुजाऱ्यांचे स्मारक सरकारान बांदिल्ल्याचं मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. पेरीपाल सिंग ह्या अवघे 25 वर्साचे तरणाटे ज्या हांगासर शहीद जाले तांकां याद करून ती वीर माता, तांची वीर पत्नी तेंची आशिल्ली त्या वीर मातेक म्हणजे तांकां सलाम करपा खातीर आनी ह्याच सरकारान, गोंय सरकारान हांव स्वता तांच्या घरा कडेन गेलो, तांकां अवॉर्ड दिलो गेलो, तांचो फेलिसिटेशन केलें गेलें. गोंय सरकारच्या वतीन 10 लाखाचो निधी सुद्धा जर कोणी दिलो आसत सरकारान ह्या सगळ्यांक याद करप हे गरजेचें आसा. म्हणून तर हे पत्रादेवीचे पवित्र स्मारक आमी जाता तितके बेगीन हे पुराय करपाच्या वाटेर आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना म्हणून तर ते थोडेशे डिले जाले. बट आतां ते 19 डिसेंबराच्या पयलीं ह्या पत्रादेवीचे स्मारक जे आसा हे लोकार्पण करपा खातीर आमचे सरकार हे कटिबद्ध आसतले आनी आतां ते 19 डिसेंबराच्याय पयलीं ते करतले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन एक नवें येस जोडला. इस्रोन आपले तिसरे आनी निमणे म्हत्वपूर्ण उडान SSLV-D3च्या माध्यमा वरवीं EOS-08 नांवाचे अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलायट लॉन्च केला. आंध्र प्रदेशात श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान हे सॅटेलायट प्रक्षेपीत केला. हे सॅटेलायट धर्तरेचे फोटो घेतले आनी हवामानाची माहिती दितले. SSLV-D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. 17वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आयज जाहीर जाले. 2022 वर्सा खातीरचे हे पुरस्कार आसात. बिगर फीचर फिल्म गटात आयना चित्रपटाक उत्कृष्ट बिगर फीचर फिल्म पुरस्कार मेळ्ळो. फीचर फिल्म गटात उत्कृष्ट हिंदी चित्रपट पुरस्कार गुलमोहर चित्रपटाक मेळ्ळो. कातारा ह्या कन्नड चित्रपटातल्या अभिनया खातीर रिषभ शेट्टी हांकां उत्कृष्ट अभिनेतो पुरस्कार फावो जाला. हरियाणवी चित्रपट फौजाक बिगर फीचर फिल्म गटात उत्कृष्ट गीता खातीरचो पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार अरिजीत सिंगाक उत्कृष्ट गायक हो पुरस्कार जाहीर जाला. आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत हे पुरस्कार जाहीर केले. फीचर फिल्म परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष राहुल रवेल, बिगर फीचर फिल्म परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष मीला माधव पांडा, गंगाधर मुदालियार आणि हांणी हे पुरस्कार जाहीर केले. Best non-feature film, which is the top award here. All formats of non-feature films, documentary, shorts, animation, which is eligible for this category. So the best film we choose goes to Aina, Mirror, producer Teh Films, director Siddhant Sarin. The best actor in a leading role is Rishabh Shetty for Kantara. The best film providing wholesome entertainment is Kantara, produced by Homalay Films and directed by Rishabh Shetty.
The best debut of a director goes to the Haryani film Fauja. Director is Pramod Kumar. देशाच्या आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्यतिथी निमतान देश तांकां आयज आर्गां ओंपता. अटल बिहारी वाजपेयी हांची समाधी स्थळ सदैव अटल हांगा आयज प्रार्थना जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अटल बिहारी वाजपेयीच्या समाधी स्थळार फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंग आनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला तशेंच हेर मानेस्तांनी सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतलें खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. श्री